आणि ह्या शेल्टर वॉर्ड नंबर 5 एक कमर्शियल रेजिडेन्शियल कम एक प्रोजेक्ट येता फाटल्या 2016 सावन हाजेर गांवचे ऑब्जेक्शन आसा. ऑब्जेक्शन इतले खातीर तांकां जो रस्तो आसा तो ते बिल्डिंगेक FARाक यूज केल्लो आसा. हाका लागून गांवच्याय मागणी आसा आपल्याचो एक वेगळो आमकां रस्तो दिवचो म्हण. आनी हें करपाक गांवचे पंचायती मुखार जायती आपले ऑब्जेक्शन घेवन आयल्या ह्या बिल्डिंगेचेर. पूण आयज पासून ह्या ऑब्जेक्शनाक दखल घेयली ना. तरी आसतना लोक आपले डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हेजेर केस चलता. एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकय हे मॅटर चालू आसा. आनी 26 तारखेर जेन्ना आमची बॉडी मिटींग जाली त्या बॉडी मिटींगेक टॅक्निकल क्लिअरन्सीस टाउन प्लॅनिंगाची प्रेजेंट केली. आनी ते बॉडी मिटींगेक अशें डिसायड जालें की तांकां लायसन्स दिवची म्हण. आनी 2 जाण पंचांनी हांवें आनी दिप्ती नायक हांणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. आनी ते आसा ऑब्जेक्शन फायल केल्या उपरांत आतां नेक्स्ट मिटींगेक ते प्रेजेंट करपाक म्हण थाराव येतलो. आतां कळटे भशेन 13 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या मार्चाचे 13 तारखेर मिटींग थारला आसा 10:30. त्या दिसाक हे मिटींगेक आमचे प्रेजेंट जातले अशें दिसता म्हाका. आनी पुरी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो ते भशेन आयजूय घडये करीत ह्या मिटींगेक 13 तारखेर म्हूण आमचे ह्या पंचायतीच्या सेक्रेटरीक तशेंच सरपंचाक आनी हेरूय मेंबराक त्या मॅटराचेर बरी करून इश्टाटी करची. लोकांची मागणी कितें आसा तें पळोवचें आनी मागीर निर्णय घेवचो म्हण ही म्हगेली खालती विनंती जावन आसा. आनी हें करून आमच्या नवी मड्डेच्या वार्डाक एक न्याय दितली पंचायत. आनी हें करपाक सेक्रेटरीन जाता तितलें तपासणी करून घेवची. जी टॅक्निकल क्लिअरन्स दिल्या ती तातूंत फायनल एक नोट मारलो आसा की सगळे थिंगा नेचर ऑफ प्लेस पळोवपाक हें तेणी पळोवन तेजेर निर्णय घेवचो म्हूण मागता. आनी खरें आसतें आनी न्याय दिवपाक म्हूण तेणी प्रयत्न करचो म्हूण मागता. म्हजें नांव रॉनी ऑलिवेरा. हांव रेजिडेंट ऑफ नवी मोड्डी तेलामोळ आनी शेल्डे पंचायतीचो एक वांगडी. हो आमचो पंच कायतान कारवालो. आनी 2016 हे सांगिल्ले ते भाशेन हे बिल्डींग येता आनी हे बिल्डींग येयलें जाल्यार आमच्या ह्या वाड्यार सुमार 80 घरां वचपा रोड आसपाना. ह्या बिल्डींग काडटा एलिक फेरेरा पूण पावर ऑफ एटर्नी दिल्या डॉमिनीक फेर्नांदीस आनी जोहन फेर्नांदीस. लोक थंय बबलू म्हणून वळखता. आमकां ह्या बिल्डिंगाक कांयच अगेन्स्ट कांय ना. पूण एकूच मातशें आमकां कितलें रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी बिल्डींग काडटा आसतना लिगली काडाय आनी आमकां वचपा रोड सोडाय. पूण हे आपणाक गेला फोर्सलान हे केशें आयकनाय. पूण इतलो मॅटर आमी मोर्चा काडलो, आमी ऑब्जेक्शन फायल केली, ग्रामसभा उलयले, पूण केशें आयकनाय. ते लास्टाक आमकां तेमी फोर्स केलो आमकां कोर्ट केसीसा वचपाक. आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ही केस पेंडींग आहा. मागीर पंचायतीन तेका तेच एलिक फेरेरा म्हणटा तेका स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडला आनी ही केस चालू आहा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती. आनी ही स्टॉप ऑर्डर आजून ती चॅलेंज आहा हिंगा बिफोर द कोर्ट. सो इतले मॅटर आसतना आनी आतां रिसंटली टॅक्निकल क्लिअरन्स येयले तेन्ना तांकां ऑर्डर येयले तेन्ना तांकां सांगलां दॅट अ सेम मे बी व्हेरीफायड एंड कन्फर्म बाय द कन्सर्न पंचायत बिफोर इशुईंग द लायसन्स. इतलें आसतना ते आतां येतोरी दिले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें जाल्यार हें अगेन्स्ट द लॉ. बिकॉज आमी हे पंचायत सरकार आमकां सदांच कायदे पाळ म्हूण सांगता आनी ते तरी कायदे पाळले जाल्यार कशें जातलें. आनी आमी ही कॉपी निलेश काब्रालाक दिलो आहा द MLA ऑफ कुडचोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक तो इज पॉलिटिकली सपोर्टेड BJP पंचायत आनी BJP पंचायत जालना एवरी डिसिजन मे बी जाता आसतलें काब्राल हेल्प कितें करता आसतलो ना जाल्यार काब्रालान हे मॅटर तो लिगली करचो कितें कायद्या बसतो ते भाशेन. आनी हे तरी आमी इतलें मागताय सपोज हे कोर्टाचो केसीचो लास्ट फायनल आउटकम येवचो आनी मागीर निर्णय घेवचो हेंच आमी मागताय. ना जाल्यार आमचो रोड ब्लॉक जातलो. प्रॉब्लम म्हणल्यार गोव्हर्मेंटीकारांचो प्रॉब्लम कितें एक रस्त्या लागून तेंचे आसा आनी हो म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां मॅटर चल्लेलो आसा. सो तेगे आतां रिन्युवलाक लास्ट आमच्या मिटिंगेक येयला आनी रिन्युवल जावचें अशें म्हणून आमी सगळ्यांनी उलयल्लें. पण तरी आसतना जो पंच आसा त्या वार्डाचो तेणें मातशें हें हाडलें की आपल्याक थोडे दीस टायम दिया, नेक्स्ट मिटिंगे पर्यंत आपल्याक टायम दिया.
अशें म्हूण ताणें सांगलें कित्याक लोकांचें कितें हें आसा पळोवपा जाय पण एक्चुअली सगळ्या मेजॉरिटीन म्हाका दिसता पास जाल्ले आसा ते आमी केला पण आमकां ताणें सांगल्या प्रमाणे एक ताणें रिक्वेस्ट केला की आपल्याक टायम दिवचो नेक्स्ट मिटिंगा पर्यंत त्या प्रमाणे आमी ताका टायम दितली आनी आमची नेक्स्ट मिटींग म्हटल्यार ती फाल्यां आसा तेन्ना आमचें कितें तें डिसायड करतली. आता तेणें नेक्स्ट मिटींग मागल्या पण हे मिटिंगेक डिसायड जातलें दिवपाचें ना तें. हय ह्या मिटिंगेक डिसायड तेणें टायम मागलो त्या प्रमाणे आमी ताका दितले आतां फाल्यां मिटिंगेक कळटलें कितें जाता तें. सो कितें प्रॉब्लेम आहा तांकां? प्रॉब्लेम म्हणल्यार तेंगे रस्त्याचो रस्त्या लागूनच तेंगे इश्यू आनी हो कितलींशीं वर्सां घालतली आसा. पण आतां पळयलां की मॅटर जो आसा कोर्टा आहा आनी इवन डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती आहा. सो तुमी कोर्ट मॅटर जाव अशें रिजल्ट येसर रावंक शकना की ताका रिन्युअल करपा खातीर. रिन्युअल करपा म्हळ्यार तेगे ते फक्त एक्सटेंशन ऑफ टायम तेगे कितें लायसन दिवपा हें न्हू लायसनाक तेणें ऑलरेडी ताका DDPंतल्यान लायसन दिल्लें आसा ताका फक्त एक्सटेंशन ऑफ टायम जाय इतलेंच. सो आमी फाल्यां तें कितें आसा पळय तें डिस्कस करून मागीर तेचेर आमी पळयतले न्ही फाल्यां कितें जाता तें. पंचायती सायडीच्या पंचायत कितें करता ते लोकां खातीर? पंचायत आतां लोकां खातीर आसा हें बरोबर आसा पण एक काही तर आमी पळय टॅक्निकल उलोवंक कितें ना सो टॅक्निकलांतल्यान आमकां येता तेजेरूय आमकां हें करपा पडटा न्ही एज पर डॉक्युमेंट हेज्या प्रमाणे तें बी आसता पळय सगळें तें सगळें आमकां पळोवपा पडटा. एक्चुअली आमकां लोकां खातीर आमी करपाकूच जाय आतां लोकां खातीरूच आयलू तेणें ज्या प्रमाणे आमच्या पंचान रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे आमी ताका टायम दिला. मॅडम म्हणपाक लागलो मातसो मिटिंगे नेक्स्ट मिटिंगे पर्यंत हें करा सो आमी ताका टायम दिलो न्ही हें बिकॉज ऑफ लोकां खातीरूच केला. तिका जो रस्तो आसा तो एक्सेस आसा सद्याक सो ते म्हणटा की तो ब्लॉक जातलो म्हणून सपोज ती परमिशन दिली जाल्यार कन्स्ट्रक्शन करून. तर तुमचें कितें स्टँड आसा हेजेर? ब्लॉक जातलो म्हणून ते पळोवपाकूच पडटलें ब्लॉक म्हणून पळय आमी पळयल्या तातूंत जो भाटकार आसा जो करता पळय तेणें रस्तो बीन आपूण ऑलरेडी दिला म्हणटा. आतां लोकांचो तरी सुद्दां प्रॉब्लम आसा म्हणून इतलीं वर्सां हें चलत गेल्लें आसा. आतां म्हाका दिसता लास्ट टायम हांव जेन्ना पंच आसलें तेन्ना पासून हो मॅटर चालू बिफोर दॅट म्हाका खबर ना पण हांव जेन्ना पंच आसा तेन्ना पासून हो मॅटर चालू आसा. सो मागीर तेज्या उपरांत म्हाका दिसता सरपंचान एक दिप्ती सरपंच आसतना एक 15 दिसांचो स्टॉप काडलेलो ताका आनी तेज्या उपरांत मागीर ते एडिशनलान गेले एडिशनला वचून मागीर DDPंतल्यान तांकां लायसन दिलें आनी लायसना हेचेर मागीर आतां कितें लायसन हें काबार जाला सो तो एक्सटेंशन ऑफ टायम मेळपाचो म्हणून ताणें आतां रिन्युअलाक घातला आनी तें कितें आसा पळय तें फाल्यां मिटिंगेक हें जातलें. सो मेजॉरिटी दिसता तुमकां की तांकां सपोर्टा बिल्डरांक? मेजॉरिटी दिसता पूण पळया न्ही फाल्यांच्या मिटिंगेक कितें डिस्कस जाता तें टील नेक्स्ट मिटींग बरें राव म्हणला त्या पर्यंत आमी रावले आतां.